जमा जाल्ल्या खातीर सर्वेकूच हांव देव बरें करूं म्हणटा। आयज ह्या जाग्यार जमा जावंक एकूच कारण, एक म्हयनो फाटीं सरकारान पूण सबंद गोंयच्या लोकांक ह्यो जेटी नाकात, कारण ह्यो जेटी गोंयच्या आनी गांवच्या एकले जातात की गोंयच्या एकूय मनशाक ह्यो जेटी नाकात। ह्यो जेटी फकत रियल इस्टेट वो कोण कॉर्पोरेट्स आसात तांचे फायदे पासत। म्हणटोच आमची कोर सरकाराक शिटकावणी जाता तितले बेगीन ह्यो जेटी स्क्रॅप करात आनी लोकांक हुस्के मेकळे दवरात, कारण तुमचो जो प्लेन आसा तो हे जेटींतल्यान कार्गो व्हरपाचो, कोळसो व्हरपाचो, लोकांक तुमी दिशाभूल करतात, लोकांक तुमी फडयतात। म्हणटोच हांव अनेक फावट सरकाराक विनंती करता, आयच्या आयजूच ही जेटी पॉलिसी रद्द करची, स्क्रॅप करची आणि अख्ख्या गोंयचे लोकांक तुम्ही खुशी करचे, ही म्हजी मागणी सरकार आयकतलो आणि आयच्या आयजूच हो दीस पडच्या आधी सरकार जेटी रद्द करतलो, स्क्रॅप करतलो म्हण आमी आस्त बाळगी जावं देव करूं। गोंयांत आमचो लोक, लाखांनी लोक आमचे न्हंयेचेर, आमचे दर्याचेर, आमचे खाजनाचेर जियेतात। गरीब लोक, जे लोकांचो आवाज खंय मुखार पावना आनी सरकार आयकना, तो लोक आमचे ह्या न्हंयेचेर आनी आमचे ह्या खाजनाचेर डिपेंड आसा। आतां सरकारान ह्यो न्हंयो व्हरपाक आनी खाजनां व्हरपाक जायते प्रयत्न केल्यात आणि या प्रयत्नातलो ह्यो आनी एक भाग सरकाराचो ही जेटी पॉलिसी म्हणटा ती वाचली जाल्यार स्पष्ट जाता की ही जेटी पॉलिसी फक्त आमची न्हंयो आनी खाजनां प्रायव्हेट लोकांक दिवपा खातीर काडल्या। ह्या जेटीन स्पष्ट बरयलां की सगळी जेटीज प्रायव्हेट ओनराची आसतल्यो। ह्यो जेटीज आमचे न्हंये भितर, आमचे खाजना भितर करतले जाल्यार आमचे नुस्तेकार, आमचे शेतकार भाव सगळे काबार जातले। सरकाराक माहिती ना, पूण सगळे लोकांक खबर आसा की आमचे न्हंयेचे आनी खाजनाची परिस्थिती बरी ना। जे जाग्यार दुर्बाट 50 ते 500 व्हडले शेवटे पडटाले थंय एक शेवटो आयज पडना। उंडीर गेल्यार बांदोडा, जे जाग्यार 400 फॅमिलीज तिसऱ्यो काडून पोट भरताले थंय एक तिसरी ना, पूण सरकाराक हाजी मातशी सुद्धा माहिती ना। सो आमी कितें म्हणटात की ह्यो जेटी पॉलिसी आनी जे तुम्ही तरेतरेचे प्रयत्न करतात, नॅशनल वॉटरवेज ऍक्ट काढला आमची न्हंयो सेंटरा दिवपाक, मेजर पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऍक्ट काढला एमपीटी आमचे गांवचेर अधिकार दवरपाक, तांकां जाय ते प्लॅन करपाक। सागरमाला प्रोग्रामात 136 मिलियन टन कोळसो गोंयच्यान व्हरोन दाखयतात, हे सगळे सरकारान रद्द करूंक जाय। आमची जेटी पॉलिसी भायर मारपा जाय, पूण ताजे बरोबर हे सगळे जे सरकाराचे प्रयत्न आसा आमची न्हंयो आनी खाजनां व्हरपाक, हे भायर मारूंकूच जाय। हे भायर मारनासतना गोंयकार लोक ओगो रावपाचो ना, गोंयकार लोक झगडून आपली जे पुर्वजाची जी ही गिरेस्ताय आसा मुखारले पिळग्यां खातीर दवरतलोच। आनी सरकारान कितलेय प्रयत्न केल्यार लोकांक आयज फटोवपाक जायना, लोकांक आयज फटोवपाक जायना। लोक जागृत जाला आनी सरकारान हे समजून घेवचे आनी लोकां बरोबर रावून आमचे सगळे गांव स्वावलंबी आत्मनिर्भर करचे, हे सरकाराचे आयज धर्म जाता। आनी सरकार करना जाल्यार लोक मेळून करतलो, कित्याक ही हो जो एक भयंकर जो अटॅक आसा तो फक्त गोंयचेर न्हू, सबंद आमची पृथ्वी आमचे लोकांचे आशे लागून, पयशाचे आशे लागून आनी हे सरकाराचे फॉल्स डेव्हलपमेंटा लागून सबंद पृथ्वीचेर आज एक संकट आयला, क्लायमेट क्रायसिस आयला आनी हे सगळे जावपा जायना। जाल्यार आमी लोक, सरकारी आयकना जाल्यार लोक उठून आमचे गोंय सांबाळटले आनी आमची पृथ्वी सांबाळटले। देव बरें करूं। आज जे आम्ही सगळे NGO तसेच गोंयकार आज उठला
GE draft jetty policy 2022, which is disastrous to Goa's environment and ecology. And this policy basically is part of the river nationalization program. जे 2015 हे सरकारान जेन्ना केंद्र सरकाराचे आयकून हे हो प्रोग्राम केल्लो, दिस इज पार्ट ऑफ दॅट. आज जेन्ना ही जेटी पॉलिसी, जेन्ना टुरिझम डिपार्टमेंट, I cannot understand how does the tourism department handle the jetty policy. This basically comes under the ambit of the river navigation department. पण आज tourism जे म्हाका दिसता tourism policy आहा, it is a complete failure. It is not, म्हाका दिसता जे स्पिरिटान जे इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आशिल्लें हे फेलियर जालेले आहा. आज हे क्रोनी कॅपिटलिस्टा लागून हांकां प्रोटेक्ट करपाक आमच्यो ह्यो खजान जे लँड जी आमची गोंयची जी संस्कृती आहा ही काबार करपाक हो सरकार आज मुखार येयलेलो आहा. एंड नथींग इज क्लियर इन द ड्राफ्ट पॉलिसी. म्हाका दिसता हे जे ऑपरेटर आसतले, जेटी ऑपरेटर, हेंचेर कांय क्लॅरिटी ना. Who will operate these jetties? आणि जे ड्राफ्ट पॉलिसीन जेन्ना रिव्हराचे कॅपॅसिटी हो जेटी जे आयडेंटिफाय आहाय, जे म्हाका दिसता सागरमाला प्रोजेक्ट, हे सागरमाला प्रोजेक्टान 137 मिलियन मेट्रीक टन दाखोवन दिलेलो आहा हो कोळसो हाडपाक. हो सरकार आज प्रयत्न करता हे अदानी अंबानीक प्रोटेक्ट करपाक. गोंयकाराच्या मोगान न्हू तर आमी हे विरोध करतले. बिकॉज दिस इज बेसिकली जे आमगेले युनायटेड नेशनान आमकां एक रायट दिला, रायट टू इंडिजिनियस पीपल, ऑर द कॉन्स्टिट्यूशन जे आर्टिकलान 19, 21 आनी 14 हेजे हे सगळे वायोलेशन जालेले आहा. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना आज जी ही जेटी पॉलिसी जाता, जे टुरिझम डिपार्टमेंटाचे जे मनीस आहाय, दे आर नॉट specialized, they are not equipped to handle such type of policies. So we condemn this move by the tourism department. आणि लोक आज जेन्ना उठता, म्हाका खबर ना हे सरकाराक कित्याक पडोंक ना ते लोकांचे, बारीक लोकांचे. इतले म्हाका दिसता ह्या कोळशा मनशाक प्रोटेक्ट करपाक, ह्या क्रोनी कॅपिटलिस्टाक प्रोटेक्ट करपाक गोंयकाराक भायर रस्त्यार घाल्लेले आहा. आमी हे विरोध करता, म्हजो पक्ष आनी सगळे तुमच्या बरोबर आम्ही आसतले. सगळे जे विरोधीचे आम्ही आमदार आहाय, जे ऑपोजिशन आहाय, आम्ही हे प्रयत्न करतले ही पॉलिसी म्हाका दिसता हे स्क्रॅप जावपाक जाय इमिजिएटली. वी डिमांड दॅट दीस प्रोजेक्ट जेटी पॉलिसी बी स्क्रॅप आनी रावता की तुमचोय आमकां आदार आसतलो म्हणून. देव बरें करूं. नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक. म्हजें नांव जॅक, गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हाचो प्रेजिडेंट. तर आयज आमी हे जेटी पॉलिसीचेर जे 500 उतरांनीच सजेशनां सांगप आनी ओन्ली ईमेल मोड ऑफ कम्युनिकेशन हे आमकां एक्सेप्टेबल ना. आनी हाचेर आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन सबमीट केल्लीं आसात, इन्क्लुडींग ट्युरिझम डिपार्टमेंट. तर आमी गोंयकारांक सांगूंक सोदता, असली आमकां कंडिशनां घालप म्हणजे हे आतां आमच्या गोंयकारांचो अदमास करूंक लागल्यात. उदकांक फातर मारून थाव काडटात म्हणटात तसो आतां त्या गोंयकारांचो थाव काडूंक लागल्यात. आनी हाचेर गोंयकारांनी आवाज करपाची गरज आसा. हाचेर गोंयकारांनी आपली कापास्ताद दाखोवपाचो वेळ आयला. आनी आमी गव्हर्मेंटाकूय सांगूंक सोदता, गोंयकारांचो चडूय अदमास करचो न्हय. एक पावट गोंयकार उठलो जाल्यार गोंयाक उजो पेट्टलो आनी तशें जालें जाल्यार गोंयकारांक प्रोवोक करपाक तुमी जबाबदार आसतले. डू नॉट अंडरएस्टिमेट गोंयकार ऑल द टायम. गोवान्स लायफ मॅटर्स. प्लीज रिमेंबर दीस. थँक्यू. आता आम्ही थोडे स्लोगन मारया.
आमी आतां थोडी स्लोगन्स म्हणटली आनी आमचो पयलो जबाब जातलो बंद करात. जबाब बंद करात. हा जेटी पॉलिसी 2022 जेटी पॉलिसी 2022 जेटी पॉलिसी 2022 CZMP jetties COP jetties coal jetties Sagarmala policy Sagarmala programs Sagarmala master plans MPT jurisdiction MPT port limits Major Port Act 2021 National Waterways Act 2016 Korshache 3 linear project Goa government agreements Goa government MOUs CZMPs for corporates Tourism to ASAP Goa गव्हर्नमेंटाची मेन माने गोंयच्या उदरगतीच्या नावान आक्रमण दोंगराचेर आक्रमण गोंयचेर आक्रमण न्हंयाचेर आक्रमण दर्याचेर आक्रमण काजनाचेर आक्रमण नुस्त्याचेर आक्रमण भाटयांचेर आक्रमण फिशमनाचेर आक्रमण शेतकारांचेर आक्रमण ट्रायबलांचेर आक्रमण गोंयच्या जनतेचेर आक्रमण गोंयचे जमनीचो खेळ गोंय विकपाचे अडानी जिंदाल वेदांताक आतां आमी म्हणटली होय आमी राखतली गोंय आमी राखतले गोंयची झाडां रानां राखतले गोंयची शेतां दोंगर राखतले गोंयचो वारो उदक राखतले गोंयच्यो न्हंयो दर्यो राखतले गोंयची धर्तरी आमी राखतले गोंयची सृश्टी आमी राखतले गोंयची सुख शांती राखतले आता आमी म्हणटली उठतली जमीन आमची दर्यो आमचो न्हंयो आमच्यो शेतां आमची दोंगर आमचे सृष्टी आमची गोंय आमचें क्लायमेट क्रायसिस तुफान मोडां गांव पुरुश आमचे गोंयचे राखणदार आता म्हजे फाटल्यान म्हणा उठ गोंयकारा उठ उठ गोंयकारा उठ उठ गोंयकारा उठ राख गोंयकारा राख राख गोंयकारा राख राख गोंयकारा राख रोहन कावटे रिजाइन रोहन कावटे रिजाइन रोहन कावटे रिजाइन Chief Minister resign Chief Minister resign Chief Minister resign People's Power Supreme People's Power Supreme People's Power Supreme Vande Bharat Mata ki Bharat Mata ki Bharat Mata ki आणखी एक पाऊट आम्ही स्लोगन्स घालूया. सगळ्यांनी जाता तितल्या अधिक मोठ्यान मोर्चे सरकाराच्या कानार वावाज वचूनी अनेक जाता तितले बेगीन सरकाराक आमची मागणी समजुनी. तर पयलो आमचो जबाब जातलो बंद करात. आमचो सगळ्याचो जबाब जातलो बंद करात. जेटी पॉलिसी 2022 जेटी पॉलिसी 2022 जेटी पॉलिसी 2022 CZMP jetties COP jetties coal jetties Sagarmala policy Sagarmala program Sagarmala master plans MPD jurisdiction
Major Port Act 2021, National Waterways Act 2016, Kolshecha 3 linear project, Goa government agreements, Goa government MOUs, CZMPs for corporates, tourism to Assam Goa, गव्हर्नमेंटाची मेन मनाई, गोंयचे उदरगतीचे नमन आक्रमण, दोंगराचेर आक्रमण, गोंयचेर आक्रमण, न्हंयेचेर आक्रमण, दर्याचेर आक्रमण, खाजनाचेर आक्रमण, नुस्त्याचेर आक्रमण, भाटयांचेर आक्रमण, फिशरमॅनाचेर आक्रमण, शेतकऱ्यांचेर आक्रमण, ट्रायबलांचेर आक्रमण, गोंयचे जनतेचेर आक्रमण, गोंयचे जमनीचो खेळ, गोंय विकपाची, अदानी जिंदाल वेदांताक. आता आमचो जबाब जातलो, होय आमी राखतले, गोंय आमी राखतले, गोंयची झाडां रानां राखतले, गोंयची शेतां दोंगर राखतले, गोंयचो वारो उदक राखतले, गोंयच्यो न्हंयो दर्या राखतले, गोंयची धर्तरी आमी राखतले, गोंयची श्रिस्ती आमी राखतले, गोंयची सुख शांती आमी राखतले. आता आमचो जबाब जातलो उठतली, जमीन आमची, दर्या आमचो, न्हंयो आमच्यो, शेतां आमची, दोंगर आमचे, सृष्टी आमची, गोंय आमचे, क्लायमेट क्रायसिस, तुफान मोडा, गांव पुरुष आमचे, गोंयचे राखणदार. आता तुम्ही म्हज्या फाटल्यान रिपीट करचे, म्हज्या फाटल्यान म्हणचे, उठ गोंयकारा उठ, राख गोंयकारा राख, रोहन कावटे, रोहन कावटे रिजाइन, चीफ मिनिस्टर रिजाइन, पीपल्स पॉवर सुप्रीम, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. इश्टानो, तुम्ही हे पॉलिसी जी टुरिझम डिपार्टमेंटान वेबसायटीचेर घातलेली, ही जी पॉलिसी, जेटी पॉलिसी जी टुरिझम डिपार्टमेंटान वेबसायटीर घातलेली, टुरिझम मिनिस्टराक कितें दिसलें की गपचूप आपूण करून घेतलो म्हणून तेणे उग्गी घातली, न्यूजपेपरार पब्लिकेशन केले, आनी ते